मगाच्या भावान आनी भयणो, आयज आमी पळयलां जेजू 12 आपोस्तलांक एक मिसांव दिता. आनी हें मिसांव म्हणल्यार तें आमी आतांच शुभ वर्तमानांत आयकलां. सगळे देंवचार काडूंक, पिडारक बरो करूंक ताणें तांकां पदवी आनी अधिकार दिल्लो आसा. त्या भायर जेजू तांकां आनीकूय शिकयता. जेन्ना ते देवाचें राज परगटूंक वतात तेन्ना ताणें तांकां कांयच व्हरूंक सांगना. तांचे बरोबर कांयच व्हरूंक म्हणना. कित्याक ताका जाय आपल्या आपोस्तलांनी आख्खो तांचो भावार्थ आख्खें तांचें जिवीत देव बापाचेर आदारून आसलेलें. देव बापूच तांकां पळयतलो, देव बापूच तांची काळजी घेतलो अशें ताका जाणून घेवंक जाय आसलें. हेंच जेजूक आपल्या शिसांक वा आपल्या आपोस्तलांक करचें म्हूण तो आयच्या शुभ वर्तमानांत शिकयता. आदीं जुदेव लोक तांचे राबाय आसले, तांकां सगळें तांचें ते पळयताले. तांचे जेवणाचें, तांचें सगळें परामर्श करताले आनी तांकां एक व्हड मान ते दिताले. आनी तांकां व्हडले आसतना ताणें तांकां बसयल्ले आनी काळ वेता आसतना हे राबाय तांचे भितर एक गर्व भितर सरलें आनी व्हडपण भितर सरलें. हें जेजूक नाका ताच्या शिसांनी केलेलें. ताका जाय ताचे शीस लोकांच्या जिवितांत मिसळ जाल्ले आनी तांकां देवाचो मोग आनी देवाचो अणभव दिवंक ते ताणें ताका जाय ताचे शिसांनी हेंच ताणें केल्लें. तर मोगाच्या भावान भयणो, आमी सगळीं क्रिस्तांवां आमकांय देवान एक आपोवणें दिल्लें आसा. स्वर्गा राजाचें मिसांव परगटूंक तें आपोवणें दिल्लें आसा आनी आमी हे शिसां भाशेन जावंक आमकां तो आपयता. तर आयच्या दिसा आमी हेंच मिसांव जे देवाचें मिसांव दिल्लें आसा तेंच आमी मुखार व्हरूंक, जेजूचेरूच आदारून जेजूची शिकवण आमी दुसऱ्यांक दिवंक आनी ही शिकवण दिता आसतनाच आमी जेजूचो मोगाचो अणभव दुसऱ्यांक परगटूंक आयज आमी मागुया. हीच कृपा आमी आयच्या ह्या मिसाच्या बलिदानांत मागुया.